सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता वेनेसा रॉड्रिगीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक आमची देव संदेश कांती करीत भाशेन ताचे पासत मागुया ताच्या वावराचेर आनी ताच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बर्टो मार्टिन्स फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आमच्या मागण्यान दवरुया आयज मालवा मेस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता मार्सिलिना फेर्नांडीस आयज आपली आय सर्जरी करपाक वेता आपणा पासत मागूंक लायता देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया हेर सगळींची कोण बरी नात वेगवेगळे तरेन सर्जरी करता ट्रिटमेंट घेतात हॉस्पिटलांनी तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं करीत भाशेन मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली कार्मेलिना कुलासो नाकेली जॉनी डिकॉस्टा इग्रेजा निकोलस बार्बोजा पेंटा जेरोन मार्टिन्स रेजिना मुंदी नेटी फेर्नांडीस आल्तो चिकाली नॉर्मा लिमॉस बिहाइंड एनएसडी रोजारियो फेर्नांडीस आल्त दाबोली जॉर्ज फेर्नांडीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो जेजूक पळयोवंक आनी अणभवूंक जांकां कोणाक आशा आसा तांकां ती फावो जाता आनी सोत जरी तर आमी मानून घेवपाक तयार आसा जाल्यार ह्या सोतान आमकां जेजू मेळटा जायते पावटी सोत नाटक करपाक घडये आमकां ताळणी आयल्या जायते पावटी सोत उलोवपाक आमी भियेल्या आमच्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां सगळ्या सारून सांगता मनाचे तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या म्हजो बोड अपराध ह्या बसत वागून सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुर्गतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीक खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आग्यो प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात दारियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आग्यो प्रवाद्या उदेशी शियाल्तियाच्या पुताक जोरोबाबेलाक जुदाच्या ओदिपोतीक आनी जेहोजादाकाच्या पुताक सोर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें
दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, हो लोक म्हणटा, सर्वेस्पोराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आग्यो प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पोराचें उतर अशें पावलें, ह्या घराचें गोठ्ठण जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो. तर आतां दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमचें सवें कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब वोंपले पूण भोव थोडे लुवले. तुमी जेवतात तरूय तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळो ना. वावराडी आपली जोड पिजलोले पिशवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणेन नदर मारात. म्हणटोच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका मोहिमा मेळटली. उलोयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. म्हणुया, आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. बोगताचे सोबेन गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब, आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. नाच खेळ करून ताज्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताजे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब, आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोग संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताजी स्तुती करूं. ताज्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताज्या भोगतांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरी. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाणां हांव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणो. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, हांव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर. आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचें दर्शन घेवप
वो जेजूचें दर्शन घेवप हें एक फुकट देणें आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा आनी तें दर्शन घेवपाक आमकां उपाय दिल्ले आसा. आमचे फिरगोजेन आमी दर बुधवाराक आनी शुक्राराक भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करता आनी आमी म्हणटा लागशिल्ल्यान आमी थोडोसो वेळ जेजू बाराबर सारता. दर दिसाक मिसाचे भेटेन आल्ताराचेर खुद जेजू आपूण खरो जिवो देव आजीर जाता याज्ञिकाच्या हातां वरवीं. ताका भेटूंक आमकां हो सैग हें सगळें फुकट देणी आनी देव आमकां भेटूंक येता तेन्ना ताका ताचें दर्शन आमी घेवंक तयार आसा जाल्यार तें आमकां खरेपणी मेळटा. जायते पावटी आमची भोजवण वो एडोरेशन जाल्या उपरांत थोडीं जाणां येवन म्हणटात फादर आयज बरें दिसलें, आयज त्या भोव पवित्र संस्कारान जेजू म्हजे लागीं म्हाका उलयता असो दिसलो. बट सगळेच पावटी तशें जायना पूण थोडे पावटी थोडीं जाणां अशें म्हणटात. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना हें सगळीं बरेपणां करतालो, मिलाग्री करतालो, ताची नामनां जेन्ना सगळ्याक फांतलोली ती खबर सगल्यांक पावली हेरोद राजाक पासून हेरोदूब राजा. पूण सगळीं जाणां तें मानून तेच भाशेन घेनात. हेरोद राजा जेजूक पळोवंक सोदतालो, तो देव म्हण न्हय, वो ताका नमस्कार करपाक वो ताचें बरेपणां घेवपाक न्हय, पूण हेरोदाक केरीत भाशेन आपलो कुसेचाचो किडो एके भाशेन खातालो. कित्याक जुवांवाक ताणें मारून उडयल्लो, सोत उलयतालो देखून. स्वताची गोमटी कातरूंक ताच्यान जालें ना, सोत उलोवप्याची गोमटी कातरली आनी ह्या पासत भितरल्या भितर ताका हें खायत रावलां तेन्ना वेगवेगळीं मनशां वेगवेगळ्यो वस्तू उलयतात तेन्ना घुस्पल्लो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो घुस्पलो. घुस्पलो कित्याक सोत सारकें मानून घेवंक ना आनी सोत नाटक करपाक ताणें तजवीज केली आनी आतां जें ताका आयकूंक येता तें आयकून तो भियेलो. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत कितें? आमचे मुखार सोत जायते पावटी उक्तें आसा, मानून घेवपाक तयार आसा काय आमी? काय आमी वेगवेगळे तरेचीं जस्टिफिकेशन्स दिवन वो वेगवेगळे एक्सक्युजीस दिवन हें सोतूच काडून कुशीन दवरूंक सोदता. घडये उतरान आमी म्हणटा आमी स्वताची मनशां, आमकां सोत उलोवपाक जाय, सोत जाणां जावपाक जाय, उतरां जाल्लीं आसात. पूण जायते पावटी आमचे एटिट्यूड्स जे आसा ते स्वताचेर आड वचपा सारके जाल्यात. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां ही खेरीत कृपा मागून घेवया. आमी सोत आसा तें आसा ते भाशेन मानून घेवंक, स्वता पासत उबी रावंक. आनी स्वता पासत उबी रावता तेन्ना आमकां त्रास पडटले, आमकां घडये आडकोडी येतल्यो, घडये गोमटी कातुरतले. पूण स्वता पासत जेन्ना आमी उबी रावता तेन्ना जेजूक आमी खूद भेटतले. हांव जेजूचें दर्शन, देवाचें दर्शन आमी खाशा घेतले. हेंच करूंक, देवाचें दर्शन घेवंक आमी मंदिरान येता. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता आग्यो प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, देवान हें मंदीर बांदपाक जेन्ना हुकूम दिलो तेन्ना लोक जेन्ना फाटीं सरतालो, पूण आपणाचें घर, म्हजी सुविधा, म्हाका बरेपण, इंडिविज्युअल जें आसा तें करतालो. पूण मंदिराचे वाटेन जें सगल्यांक गरजेचें येवन देवाचें दर्शन घेवंक तें बांदूंक वेळ करतालो तेन्ना आग्यो प्रवाद्या वरवीं देवान संदेश दिलो, चल वेळ जालो, भायर सरात, बांदात, आनीक हें मंदीर म्हाका आवडटलें. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान देवाचो संदेश आमच्या काळजान घेवंक, देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C32, पेज नंबर 42, C32. Sorbespora deva svikar koledere ja sorja uljače I betuka panta oshiko nebeti Katam suzdukam Jadnik povitrutra Montoro bodom sa
सृष्टीच्या रस्त्यावर दिनवासता तुझ्या उदाहरणात दाखवून दिला म्हणजे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या तांबड्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नातले पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार भरला तुझ्या नावे भगवान उंचरनीक तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नाव येता तांकां सोय उंचरनीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंकचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या पुरसा आनी पिडोच्या मनावरली तुवें आमकां सोडयली सुम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचें दर्शन आमकां सगल्यांक फावो जाता जी कोण खऱ्या काळजान देवाक सोदतात तांकां देव भेटता जाल्यार आमकां भेटूंक आयलोल्या जेजूक आमी बाराबर घेवन बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसमूर वगैरे आज आमकां दी आनी आमी आमचे तुज्या आमच्या पातकां वगोस आनी आमकां काळीं पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हज्या भितर म्हाका फावना तुज्या काजूंतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
चित्तून दवरता आपल्याच रोगतान आनयता बापाक दिता तांकां भोग कुडपेन स्नाने तोयता आपले जोग मास्तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता बापाक दिता तांकां भोग कुडपेन स्नाने तोयता आपले जोग मास्तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगिसो आनी दाखयचो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी परिशदेचे तयारेचे मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी. आमकां घुसपा गुंदडाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरशिल्लीं कडसरनां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनाक. आमीन. आयज आमची मुस्लीम भाव भयणां आपलें ईद मनयतात. करीत भाशेन तांचेय पासत आमी मागुया. आमच्या नांवान तुमच्या शेजाऱ्याक जी मुस्लीम आसात तांकांय ही परबी तुमी पाठोवची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. कुशल सदांच आमी भोंवचे. कुशल दादोस आमी रावचे. मोगान जिवीत एकूच बरें. भाव भयणां जिवीत एक बरें. आमची गरजा कुशें नादा.
लाबोयनाची